माताजी त्यांनी ऑनलाईन ना कॉल करते माताजी. ओके ओके जय. माताजी स्टार्ट करायचं आहे. येस प्रभूजी स्टार्ट करा. हरे कृष्ण. सगळ्यांना स्वागत आहे जी एक स्पेशल ओकेजन आहे जगन्नाथ रथ यात्रा जी ओडिशा पुरींतू आमगेल भागवत पुराण कोंकणी टीमान वतीनं तुम सगळे लोकांक जगन्नाथ रथ यात्रेचे हार्दिक स्वागत आणि आयचे सेशनाक आम्ही मंगलाचरण करून स्टार्ट करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. आज एक स्पेशल दिवस जगन्नाथ रथ यात्रा. हा सेशन आज आम्ही एक बिगिन डिफरंट इंटरॅक्टिव्ह जाम करूया म्हणून. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडियन्स मध्ये पार्टिसिपेट करता थोडेच क्वेश्चन्स आणि क्वेश्चन्स पण अशीच जस्ट इंटरॅक्टिव्ह सेशन्स जाम करूया. सो कोणीतरी ऑडियन्स तुला कसं 4 धामातून एक धाम ह्याच धामात नाव कसं नाही आणि खंयचे देवस्थान म्हणून सांगता कोणीतरी ऑडियन्स तुला. जगन्नाथपुरी. यस माताजी. ओडिशा. जगन्नाथपुरी धाम. यस माताजी. आज जे मेन डिटीज कोण जगन्नाथ. जगन्नाथ. बलदेव आणि बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ. करेक्ट माताजी करेक्ट. सो आका पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री क्षेत्र म्हणून सांगताची हे आमगेल 4 धामातुले एक धाम. तशीच हाका श्री मंदिर म्हणून नाव असा आणि आईचे एक स्पेशल ओकेजनान तू मस्त लाखगटल्यान लोक आजी थंय एकत्रित जाताची. म्हळ्यार जगन्नाथ रथ यात्रा आईचे दिवसाक त्या पळोवच्याकाची मस्त लोक येताचे बिकॉज टेम्पलान तू जन्मांतर हिंदू जावन अशी लोक मात्र एंट्री उरता. सो ह्या दिवस देवची ಒಟ್ಟು लोकांक दर्शन दिवच्या भायर येता. सो त्या दिवस आम्ही जगन्नाथ रथ यात्रा सेलिब्रेट करताची. सो 3 रथारी आम्ही पळयता की जगन्नाथ बलदेव आणि सुभद्रामाई तांगेल रथारी तांणी जावन मुखार वताची. तशीच हाजे रथा वेरवर एक क्वेश्चन आसा मस्त तांगेल ताजे रथा नाव आणि हे मुखार आम्ही पळोवया. सेशन माताजीन सेशन जाल्या नंतर आम्ही थोडे क्वेश्चन्स आणि विचारूया. बट हे रथाचे सिग्निफिकन्स कसं नाही रथ यात्रेत सिग्निफिकन्स कसं नाही ह्या जगन्नाथपुरी धामात पळयल्यार अशी
फुल लोक एक रोडार ग्रँड रोडार फुल पॅक जाल्लो उरता आनी ते आयज दिवस शुभ दिवसाक मस्त लोक ते पार्टिसिपेट करताची. सो ह्या जगन्नाथ रथयात्राचे एक श्लोक येता स्कंद पुराणांत. तांतू स्कंद पुराणांत एक चॅप्टर आसा की पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य म्हणून ते अध्याय 33 अध्यायाचे श्लोक 66 अशें आसा की पश्यन्ति ये रथम यान्तम दारु ब्रह्म सनातनम पदे पदे अश्वमेधस्य फलम तेषां प्रकीर्तितम. So अशी ट्रान्सलेशन अशें की म्हळ्यार the saintly persons proclaim that they will attain the result of performing Ashwamedha Yajna at every step if they take the darshan of eternal deities of Lord Jagannath made of wood mounted on the chariot during the Rath Yatra procession. So just देवाल दर्शन घेतल्यारीची ह्या रथ यात्रा दिवसाक देवाल म्हळ्यार आमकां कितले की अश्वमेध यज्ञ केले तितले पुण्य मेळटा. जस्ट देवाल दर्शन घेतल्यार पुरते ह्या इतले पुण्य दिवस आमकां आजी. सो देवूच जावन तागेलें दर्शन दिवच्याक वट्टू लोकांक दर्शन दिवच्याक तो प्रोसेशनार वता. तशीच तो मुखार सर न्हू ग्रँड रोडार तागेलें प्रोसेशन जाता आज फूल डे का. सो अजून पसून चलते उरते ते रात्री कडेन ताका देवाक भितर देवस्थाना भितर हाडपाची. तशीच आयचे आमगेले सेशनाक आमकां जगन्नाथ रथ यात्रा सेशनाक आम्ही हर ग्रेस शाश्वती गंधर्विका माताजी का स्वागत करया. सो माताजी ಬಗ್ಗೆ एक सान तांगेल माताजी ಒಟ್ಟು लोक गोर्त लास्ट सुमार सेशन्स घेतला तांणी आमगेले भागवत पुराण कोंकणीतून बट एक तांगेले एक सान किरू परिचय दिवच्याक हेची करता. सो हर ग्रेस शाश्वती गंधर्विका माताजी तांणी हिज होलीनेस परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज जलशिष्य तांणी तांगेले हस्बंडाक बिझनेस सपोर्ट करताची. तशी तांगेले दोन चेडू विष्णू आनी विभू तांणी फुल फॅमिली कृष्णा कॉन्शियसनेस आसाची. आनी एक वायब्रंट पिक्चर तशीच देवस्थानांत इस्कॉन जगन्नाथ मंदिर बेंगलोरांत मस्त सेवा करतात तांणी. तशीच तांगेले एक एवरी डे युजली तांणी करतात समर कॅम्प आनी तांणी मस्त चेडवांक मस्त सेशन करतात. तांगेले मुकुंदास गीता क्लासेस म्हण आसा तशी तांणी मस्त चेडवां खातीर मस्त सेशन्स तांकां आउटिंग्स तांगेले मस्त प्रिचिंग करतात. एस्पेशली चेडवांक तांणी मस्त अट्रॅक्टिव्ह जावन घेवन प्रिचिंग करतात. तांकां गेम्स खेळोवचे चेडवांक. तशीच तांणी भागवत पुराण कोंकणी टिमाचे एक मूल आधार जावन आसा जी इनिशियल डेज हातूंतल्यान. तशी तांणी टेक्निकल सायडांतल्यान तुमी पुरे जो सेशनाचे पिक्चर्स आनी पळयताची सेशनाचे पोस्टर्स आनी पळयताची तांणी करचे. सो तांणी वन ऑफ द की पर्सन्स बिहायंड भागवत पुराण कोंकणी टीम. सो माताजीक आयचे सेशनाक स्वागत करया. तांणी अद्भुत जावन स्टोरी टेलर. सो आम्ही आज एन्जॉय करया तांगेले मुखारविंदांतल्यान. माताजी तुमकां स्वागत आसा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. आम्ही एक क्विज सेशन माताजी सेशन जाल्या नंतर एक 5 to 10 minutes ऑडियन्साक बरे चान्स उरता पुरे जस्ट आमगेले एक अंडरस्टँडिंग आनी शेअर करच्याक. सो ऑडियन्सा बरे रिक्वेस्ट आसा की तांणी एक्टिव्ह जावन पार्टिसिपेट करता म्हणून. हे सेशन जाल्या नंतर आम्ही स्टार्ट. माताजी यू कॅन टेक. थँक्यू. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हांग उपस्थित आशिल्ले सकड वैष्णवांक मेगेले दंडावत प्रणाम. सकडांक हार्दिक स्वागत. आज एक विशेष पर्व दिवस जगन्नाथाले रथयात्रा आयचे दिवस. तशें जावन थोडे ते रथयात्रा ಬಗ್ಗೆ आजी पळया. आम्ही सांदकोन मस्त काणी ऐकलेलं आसा कृष्णाले. जगन्नाथ म्हळ्यार कृष्णची. कृष्णाल काणी ऑलमोस्ट आमकां पुरे काणी गोत आसा. रामाल काणी ऐकून व्हड जालें रामाले कृष्णाले.
जाल्यार आमचे गेले चर्ते जावन जगन्नाथ म्हणगुळे मस्त जन ಗೊತ್ತೂ ना ताजे वयरी ते जगन्नाथ रथयात्रा म्हण एक ऐकून आसच्या पुरो ते मस्त जन येताची जिके फेमस आसा म्हणून जाल्यार ते कोण कसं ने तांगे लील कसं ने ते डिटेल डिस्क्रिप्शन कसं नाही ಗೊತ್ತಾ कोड्याल अंत पुरे आमची गेल वत्ताची फस्ट इस्कॉन वच्ची कष्ट ते गेल्यार हे कोण म्हणून मस्त क्वेश्चन निमगुचे जगन्नाथ पळोवन दोळ कसं अशी म्हणून तशी मस्त जन हे कसं ने बा धवोची दोळ अशो दोड्ड कोण हे कळोवची अशी कसं बा म्हणून ಗೊತ್ತೂ ना तशें म्हाका पुढे ಗೊತ್ತನಾಸಿಲೆ इस्कॉन येतरीची कळलेले तेवय कोरोना टायमारी भागवत पुराण कोंकणी दुखून डॉक्टर विश्वरूप प्रभुजीले सेशन अरेंज केलं म्हाका तदना कळलेले जगन्नाथाल काणी जगन्नाथाले लीले रथयात्रेचे डिस्क्रिप्शन मस्त पुरे कसं नाही ಗೊತ್ತನಾಸಿಲ್ काय म्हणा काय ಗೊತ್ತನಾಸಿಲ್ तदन त्यांनी एक वर्च्युअल यात्रा म्हण केलेले जगन्नाथ पुरीचे वृंदावनाचे ते अटेंड करून आज हांव कसं पुरे सांगतास ते पुरे साधारण प्रभुजिले क्लासाचे तदन देखून म्हाका जोर क्युरियोसिटी जगन्नाथाल ಬಗ್ಗೆ आयकुचे शिकचे कडेर पुराय आयकून पळोवन शिकून वाजून शेड्यूल क्लास ಅಂತೂ करचेसिले जगन्नाथ रथा कथा म्हणून 6 दिवसाचे एक स्पेशल कॅम्प केलेले आसा ऑनलाईन ऑफलाईन तशी चैतन्य चरितामृतांतू कृष्णदास कविराज गोस्वामी कसं म्हणता म्हळ्यार केदने आम्ही देवाले लीले स्मरण करताना स्मरण ऐकताना ते भारी श्रद्धेर ऐकूक ताका विश्वरूप प्रभुल क्लास ಅಂತೂ त्यांनी केन्नाय म्हणचे व्हिडिओ ऑन दवरा एटलिस्ट व्हिडिओ ऑन असताना आम्ही कॉन्शियस सारी एटलिस्ट आम्ही म्हणताची चिके एद्रा बैसून चिके ऐकताची तशी श्रद्धेर ऐकूक देवाल काणी पुरे कसला म्हळ्यार तदन आम्ही दिव्य आनंदाची एक अनुभूती करेत म्हणून सांगिल आसा तशें हांव हांगा आशिल्लें काही म्हणचे म्हाका काय तुमगेले व्हिडिओ जावका म्हणना तुम्ही कशी आसाची तशी जी व्हिडिओ ऑन कराची श्रद्धेर ऐकयाची ना जाल्यार कसला म्हळ्यार तदन एक लायक एक आनंदाची अनुभूती जावची आसा तुमकां मागीर देवाल एक आनंद मेळका म्हण जाल्यार थंय वचका म्हणना पुरी वचका म्हणना गेल्यार भारी लायक घरा बेसील कडेनच वय ते देवाले नाव ते देवाले धाम देवाले लीला कसं असल्यार वय ते एक आनंद विषय ताचे स्मरण करचे श्रवण करचे प्रत्येक एक आनंद दिवता तसले विषय केन्नाय ताजे निमित्त नष्ट जायना जाल्यार आमगेले कसं की एक नष्ट जाता कसं ते नष्ट जावचे कष्ट गेले कष्ट नष्ट जाता आमगे खंयचे कष्ट मना दुखून असता खंयचे शारीरिक कष्ट असता खंयचे विंगड जनान दिवचे तसले कष्ट असता मस्त पुरे कष्ट नष्ट जाता ते आम्ही केन्नाय कष्टा कॉन्शियस न्हय कृष्णा कॉन्शियस न्हय आम्ही कष्टा कॉन्शियस केन्नाय आमगेले कष्ट लेखता अशें तशी ते आमगेले कष्ट नष्ट जावंक जाल्यार देवाले नाम रूप गुण लील असल पुरे श्रवण करका तदना कृष्णाले आम्ही मस्त पुरो उलयता असतात ना पंचादीक मारचे ते पुरे आमगेले एक मेंटॅलिटी आशिल्ले ते वचून कृष्ण संबंधित काणी ऐकूच्या चिके उमेद असतात तुम्ही पुरे कशी जॉईन जाल्यांची तुमकां पुरे ऐकून आनीक ऐकूका म्हण एक आतुरत आसा ते पुरे देवा लिहिले ऐकून येवचे तसले तशीची गोपकुमार म्हण आशिल्ल्यांची तांकां केन्नाय तांणी नाम संकीर्तन करता अशी एक व्हड डिवोटीस तांणी जगन्नाथ पुरी पावल्यांची तांकां पुरी धाम आसना ते वृंदावनशी फील जालके ते जगन्नाथ एक्चुअली वय जगन्नाथ पुरी कई वृंदावना कई डिफरन्स ना थोडे डिफरन्स आसा जाल्यार थोडे डिफरन्स ना एक्चुअली जगन्नाथ पुरींतू सक्कड तीर्थक्षेत्राचे वासस्थान आसते सक्कड तीर्थक्षेत्र जगन्नाथ पुरी क्षेत्रांतू आसा ते खंयचे प्रलय कालांतू पूरा नाश जाता जाल्यार हे जगन्नाथ पुरी क्षेत्र नाश जायना तशें एक जगन्नाथ पुरी क्षेत्राचे आनी वृंदावनाचे आनी ताजे चिके डिफरन्स पळया आमी फुडले
वैष्णव कीर्तन असेल अंत पुढली गुरुवार के केदन के तंतु एक पद असेल ना, जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ. कौन गौरांग की तोची कृष्ण तोची जगन्नाथ तंतु डिफरन्स ना. तशी गौरांगाला गाव कंचे तीर्थक्षेत्र कंचे नवद्वीप मायापूर आणि कृष्णाला वृंदावन, जगन्नाथाला जगन्नाथपुरी क्षेत्र. हे तीन प्लेस सेम. कृष्णा गौरांग जगन्नाथ कैदन सेम की तदना हे धाम आहे सेम. तर चिकी चिकी डिफरन्सेस. आता तुम्ही कोणी जगन्नाथपुरी असेल पळयला रे उलयला रे त्यांनी म्हणताचे जय जगन्नाथ म्हणून सांगताचे कॉल केला रे हॉटलाक तशे पुरे जय जगन्नाथ. कोणीही भक्त असेल ते धाम वसी पुरे जय जगन्नाथ म्हणजे. वृंदावना गेला रे राधे 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 श्याम म्हणून म्हणताचे. मायापुरा गेला रे निताय गौरांगा म्हणून ऍड्रेस करताचे. तशी सांगसान डिफरन्स आसा. आणि स्पेशल मर्सी स्पेशल दया आमगेले पुरी क्षेत्रांत आमकां मेळटा महाप्रसाद रुपारी देवाल दया. आणि वृंदावनांत मेळटा ब्रज धुळीची आमकां एक देवाल दया. आणि नवद्वीपांत मेळटा हरिनाम संकीर्तन. कडे रे वर कसं मेळटा आमी थंय गेल्यार आमकां पुरी क्षेत्राक गेल्यार आमी कृष्णाले सेपरेशन फील करताची. केन्ना काही सेपरेशन फील करतना कृष्णा सोदूच स्टार्ट करताची. वृंदावना गेल्यार राधा कृष्णाले आशीर्वाद मेळटा. नवद्वीपा गेल्यार आमगेले अनर्थ अपराध पुरय नष्ट जावन आमगेले कृष्णा कॉन्शियस कृष्ण प्रज्ञेंत आमी चड मुखारी सुलभेरी वचा लागताची. जगन्नाथ पुरी क द्वारकानी वृंदावनाक द्वारका ना कुरुक्षेत्राक इक्वल म्हण सांगून होलसेल आसा. आणि नवद्वीप वृंदावन म्हण सांगिल आसा. वृंदावनाची तशी. हे द्वारका आणि वृंदावन हाका कसं डिफरन्स. द्वारकांतू कृष्ण ऐश्वर्यमयी भावार अशे. द्वारका ऐश्वर्यमयी थंय दोड्ड ताका पॅलेस आसा अरमन आसा थंय फुल्ल रायशी ताण जावन अशे ताका मस्त जन सेव करताची तशी भावार अशे. वृंदावनांतू भारी सिंपल तो कसं त्रिभंगी फॉर्मार अशी करून मुरळी धरून सिंपल जावन असता. वनमाली पुरे घालून घेवन मोरपंख पुरे घालून घेवन सिंपल जावन असता. आणि हांगा द्वारकांतू ब्राह्मण पुरे कृष्णाक होगळसित असताची. कृष्णाक स्तव करताची श्लोक स्तुती पुरे सांगून होगळसित असताची. वृंदावनांत होगळ सूचना कृष्णाक बिश्टेतच चाळयतच गोपीन पुरे त्यावेळी कसं कृष्णाक भारी खुशी जावचे. तांणी पुरे चाळेल कुडले कसं तांणी पुरे नमगुचे ना हो कृष्ण देव म्हण सांगून तदन ताका भारी खुशी जावचे. आणि हांग द्वारकांत आनी खंय रावचे हो दोड्ड अरमनेंत. वृंदावनांतू केदन पळयल्या वृंदावन अशी कृष्णाल फोट पळया मागशी फुल्ल जडकूट रूख रानांत रावचे निकुंजांतू. मागीर तागेल भाव कशी थंय आशिल्ले भक्तांगेल भाव कशी. द्वारकांत आशिल्ले भक्त पुरे दास भाव दासी भाव सेवा मनोभावार असता. सेवा म्हण तागेल सेव करचे तो ऐश्वर्यमयी जावन असता. हंग कशी सखा आणि सखी फ्रेंड आणि फ्रेंडशिप हे अशी गोपा फ्रेंड्स गोपिका तशी पुरा तशी. हंग ऐश्वर्य भाव हंग माधुर्य भाव प्रेम. आणि हंग द्वारकांत असताना देवकीक वसुदेवाक कृष्ण पळोवन भारी एक कन्फ्युजन जाता. हक्क नमस्कार करचे की हो होड देव हक्क नमस्कार करचे की आलिंगन करचे म्हणून. त्याची वृंदावनांतू बड्डी धोरण यशोदा मागशी धांवन तपेट मारूक ताका एक ಬಂತ धोरण कॅच करून उकला बांधून घालेले अस अशी पुरे ते ताका तो लांबता लोणी दी म्हणून. लोणी जावका जाल्यार तू चेल्ली ड्रेस घालून डान्स करका पण ताका एक इतले पनिशमेंट दिवचे आसा. अशे पुरे ते तागेले फ्रेंड्स गोपा पुरे आत पळया गेमांतू तू बीन आउट जाल्यार आमकां तुगेल खांद्यार दोन वोते नेक्स्ट गुड्डेर ते वर्का असल पुरे पनिशमेंट दिवचे. देवाक असल भाव वृंदावनांत अशे.
अशी श्री क्षेत्र पुरीचे देवस्थानाक श्री क्षेत्र म्हणजे ते प्लेसाक श्री क्षेत्र नीलाचल धाम थंय देखून रथारूढारी जावन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा अन्नी तीग जणांना गुंडीचा मंदिर म्हणून वच्चे गुंडीच्या देवस्थाना वच्चे तक्का रथयात्रा म्हणून सांगताची ते रथयात्रा थंय गुंडीच्या ऍक्च्युली वृंदावन ಹಂಗ ಪೂರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಐಶ್ವರ್ಯಮಯಿ ಭಾವ ಅದಕ್ಕೂನು ಮಾಧುರ್ಯ ಭಾವಕ್ ಬಚ್ಚೆ ಹಂಗ ಐಶ್ವರ್ಯಮಯಿ ಅಂತೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನ್ ಸರ್ವ್ करचे कृष्णाक जगन्नाथाक हंगा राधा राणीन सर्व करचे तश जावन पुरी क्षेत्रा पशी भारी एक दयापूर्ण फॉर्मारी गुंडीच्या मंदिरांत तू देव असता कोण ते गुंडीच्या मंदिरांत बेसून असेल जगन्नाथा पळयता नव्हे तांकां 100 वंटो पुण्य हंगा पशी चड मेळटके आणि हंगा लक्ष्मी देवीन चंदकोन हे करचे प्रसाद करचे हंगा प्रेमपूर्वक जावन राधा राणी भावारी प्रसाद करची निमित्त त्या प्रसाद वय 10 वंट चड पॉवरफुल की गेला आध्यात्मिक उन्नतीक आणि हंग ते देवाक पळयलेले तसले ते जगन्नाथ दर्शन केलेले तसले गुंडीच्या मंदिरांत तांकां 2 वर गॅरंटी एक तांगेले चित्तांतू हरी देव कृष्ण केन्नाय आसता अन्नेक वर कसन म्हळ्यार तांनी हे तांगेले देह सोडतरी वैकुंठाक वच्चे गॅरंटी तांगेले टिकेट टू वैकुंठ कन्फर्म्ड तशी आज ही ते स्पेशल रथयात्रा आत देव भाय सरला आमगेले गुंडीच्या दकोनो श्री क्षेत्र पुरी दकोनो बच्चाक भारी होड एक महोत्सव चलतस आता एक्चुअली श्रीला प्रभुपादल दयेंतू पुरींत मात नाही तो पुरीनाथ नाही श्रीला प्रभुपादन दाखवून दिलं पुरीनाथ मात नाही जगन्नाथ जगत के नाथ जगाचे सारे सगळे जगताचे देव तो म्हणून सांगून आता पुरीत मात नाही थंय 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 ते विंगड 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 प्लेस आहे पूरा कडे मस्त कडे रथयात्रा जातस चढते कडे आज नाही जाल्यार विंगड एक दिवस अरेंज केला मस्त कडे आजी विश्वाचे कोण कोणेंत जातस कितली खुशी विषय ते भारी घट्ट धूम धाम मारी चलतस तुम्ही परे मस्त जनांना पळयलेला आशा पुरो ते पुरी क्षेत्रांतू 25 लाख जन भक्त येतात काही दिवस 25 ಲಕ್ಷ भक्त ते 2 किलोमीटर ते नीलाचल क्षेत्र दकून सुंदराचल क्षेत्र 2 किलोमीटर ते ग्रँड रोड आरी 100 फीट रोड ते 25 ಲಕ್ಷ 25 लाख भक्त सर्वतांचे आयचे दिवस एक नमुने पळयताना हूव आरयला की जनाले ಮತ್ತೆ 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 दिसता आता प्रवीण प्रभून दाखयला ना एक फोट ಮತ್ತೆ 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 हूव आरयला की जनाले कसं हे म्हणून दिसता ते ते रोडार आशिल्ले पूरा बिल्डिंगाचे बाल्कनी असता ना गॅलरीज वरांडा गॅलरी थंय पूरा राबून देवा पळोवका म्हणजे जाल्यार टिकेट करून असता ते बरे आरामेर पळोव येत जाल्यार टिकेट खंय पळयला रे वयर पळया तग्गू पळया एकडे पळया तेका खंय पळयला रे जन हांव रथयात्राक वचे न्ही पुरीचे जाल्यार हांव थंय गेल्ले भक्तांक गेले निमगेलेले तांगेले एक्सपिरियन्स कसो नाही म्हणून तांक फर्स्ट सांगला की तुमी हांगांग रूम खंय मिस जाल्यार हांगा येवन राबका तांगेले चॅन्टिंग बॅग वरुना बीड्स वरुना ದುಡ್ಡು वरुना फोन वरुना तांणी अशी वचून म्हाका शेतान अवंगल समजल्यारच न्हय ते एक व्हड विशय की पिंदन अशी त्या नमुने रश्यांतू तांडून खंय खंय वताच की मागीर अनेक फ्रेंड म्हणलेले तांणी अशी हात धरचेस की दोग जाणांक एकडे तेकडे अशी धरल्यार खंय 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 हात कोण कोणाला लागून खंय खंय मिस जावचे चान्सेस म्हण एक हातान राज्य एक हातान फ्रेंड अशी धरची की तशी पुरे तांगेले एक्सपिरियन्स त्या नमुने जन असता हे आषाढ मासाचे शुक्ल पक्षाचे द्वितीय जावचे रथयात्रा खाली भक्तांक मात्र नाही भक्तांक अभक्ताक मनुष्यांक पक्षीक प्राणीक वृक्षाक पूरा नमुने जातीच मनुष्याक ಕೆಲವು ಹಂಗ जन्मतः हिंदू असलेल्यांक मात्र देवस्थाना वचून देवाल दर्शन दिवचे सोडचे कोण पुरे हिंदू नाही तांनी पुरो हे एक दिवस येवचे राखून बेसून असताची मस्त सने फॉरेनर्स आणि मुस्लिम्स पुरे राखून असताची
देवाले दर्शन हे दिवस पळोवच्याक देव कितले एक नमने दयाळू म्हळ्यारी तांणी येवचे जायना म्हण देवान भायर येवन तागेले दर्शन दिवचे ताका हे रथयात्रेक अनेक नांव आसा पतित पावन महामहोत्सव म्हण सांगून सो आता केलो पंता ऍक्च्युली आम्ही पुरे रोगी भवरोग देव कोण वैद्य एक पद असणं पूर दासाले वैद्य बंद नोडी देव वैद्य आम्ही पूर भवरोगी आमक ऍक्च्युली आमक चिके हुशार ना म्हळ्यार आम्ही कसं करताची डॉक्टरा फोन करताची त्यादना डॉक्टर आम्ही डॉक्टरला वत्ताची कडे अपॉइंटमेंट घेऊन डॉक्टरला वचून वखत घेऊन येताची आमक जोर हुशार ना फुल्ल अनकॉन्शियस जाला कसं नाही त्या नमने जाला म्हण जाल्यार डॉक्टरू येता घराक तशी आमगेल रोग चड जाल्यार पेट्टाक आमकां पुरे उद्धार करच्याक पतित पावन देव जगन्नाथूच भायर येता कडेरी तसल एक महामहोत्सव हे रथयात्रा आज चलतस पुरे जन लाईव्ह यूट्यूबार भरपूर मस्त लिंक अस जाल्यार पळयाची हंतु जगन्नाथ बलदेव आणि सुभद्रा तीग जण रथारूढ जावन तीन विंगड विंगड रथार वच्चेस जगन्नाथ जगत नाथ जगत म्हणा सृष्टी नाथ म्हणारी रायू सगळेचे लोकाचे रायू आमगेले जगन्नाथ बलराम बला म्हळारी शक्ती राम म्हळारी आनंद आध्यात्मिक आनंद दित्तलो आमगेले बलराम आणि सुभद्रा सुमळ मंगल भद्रा म्हळारी वेलबिंग प्रोटेक्शन सो आमगेले जीवन मंगलमय जावो म्हण एक प्रोटेक्ट करतली आध्यात्मिक ज्ञान मेळून मंगलमय जावच्याक प्रोटेक्ट करतली सुभद्रा हांनी तीग जण रथार बैसून आज वच्चे ते सुदर्शन आसा तो सुदर्शन सुभद्राले रथार असता कडेरी फर्स्ट बायसरचे बलदेवाल रथू सेकंड सुभद्रा थर्ड जगन्नाथ पद्मपुराणांतू म्हणलेलं असतात प्रभुजीन वित्त श्लोक दाखयले स्कंद पुराणाचे पद्मपुराणांत नारद मुनी प्रल्हाद महाराजाक म्हणचस कोण व्यक्ती हे रथारी बेसिल तसले जगन्नाथाले दर्शन करतके तांगेल वैकुंठ टिकेट ग्यारंटी जस्ट दर्शन कितले सुलभ ना जस्ट रथार बेसिल देवाल दर्शन ब्रह्मांड पुराणांत म्हणलेलं असा कोण हे मेरोनिग प्रोसेशन रथयात्रा पळोवन हो दूर कैकी दिसतस देव दिसताना रथ येवची दिसतस कोण की दूर दकून पळोवन राप्त की स्वागत करूक जस्ट तन बेसिल कडे दकून राप्त की पांय पडत की तागेले जन्म जन्मांतराच पाप नष्ट जाता स्कंद पुराणांत आता दाखयले श्लोकांत म्हणलेलं आसा करोड करोड वर्षा पुडले पूरे पाप नाश जाता हे रथयात्रास नव हे युगांत स्टार्ट जालेले नाही ताजी पुडली युगांत नाही युगांतर हे मनुले अंतू स्टार्ट जालेले नाही स्कंद पुराणांत म्हणलेलं असं स्वरोचिष मनु म्हणून तागेल युगा दकून स्टार्ट जाला मस्त ओल्ड रथयात्रा हे दिवसांतू 5 बगेचे सांगिल आसा एक रथारूढ देवाक पळोवचे अन्नेक त्या देवाक पळोवन हात जोडसूचे अन्नेक देव दिसताना दूर दकून पळयतस राबून स्वागत करचे ना तै दकूनची अर्ध प्रणाम घालचे ना दंडावत प्रणाम घालचे ना अर्ध प्रणाम कंचे एक नमुने प्रणाम करचे देवाक ना ते देवाक तांचे सिले राज्य स्पर्श करचे आपडचे एक व्हडली लिमका बुक ऑफ रेकॉर्ड त्या नमुने रशांत वचून ते देवाला एक राज्य आपडचेस न्हू त्या भार एक व्हड कष्ट ते राज्य आपण धोरण तांडली वे इतली पंचई ना एकय कंचई केल्ली वे तांगेले तांका भगवत भक्ती खंडित मिळता तांगेले पूर्वजन्म पाप पुरे खंडित नाश जातकी तश म्हणू येवनो जगन्नाथ पळयल्यार पुरो पाप पुरो नाश जाता म्हण घरा येवन वापास अम्मा पाप करचे नेक्स्ट इयर वापास वच्चे जगन्नाथ पळय तश पुरे करची मेंटॅलिटीर केला जायना
श्रद्धापूर्वक जावन भक्तिभावारी नम्रतेरी आदरपूर्वक जावन विनम्रतेरी केल्यार मात्र हे जावचे. आता पुरे कशी हांव मस्त जना गांवांत पुरे पळोवन भारी बेजार जाता. न्हू तर एक श्रृंगार करून वचचे, कपड पळोवचे, ब्लाउज की फुडली पण तेंच कपड घाल्ले, हेंच भांगर घाल्ले, हेंच पुरा माथ्यांत देवाल बगे कसं येयना. असल पुरे भावार गेल्यारी कांय प्रयोजना. तशें जावन हें देवाले इतली पुरे पुराणांत म्हणला जन्म जन्मा पाप नाश जाता. ह्या विशयान तुका कसं नाही डाऊट असना ह्या कशें पळय इतले जस्ट पळयलेले मात्र कशी पुरो इतलो दೊಡ್ಡ पुरो पवाड संभव आसा अशें पुरो डाऊट असना भगवद्गीतेंतू कृष्णान म्हणला नव्हे कसं ते संशयात्मा विनश्यती. चिक्केपुणी डाऊट असता रे आध्यात्मिक असो मेटेरियल असो केन्नाय डाऊट असना चड डाऊट चिक्के डाऊट पुणी असला री तांणी कसं जाताची विनाश्यती तांकां प्रयोजन मेळना. हांगाय विश्वास ना थंय विश्वास ना मेटेरियली विश्वास ना स्पिरिच्युअली विश्वास ना. हांव कोण मेगेल देवालोट संबंध कसं नाही म्हणून ಗೊತ್ತಾ सांगला री ते नमगुचकय रेडी नाची तसले उद्धार जायनाची. तशी देवाक कसं की प्रति वर्ष असल उत्सव केले कुळे रथयात्रा केले कुळे देवाक चड 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 खुश जावचके. ताका तगेल ऍक्च्युअली गुंडीचा मंदिर तगेल जन्मभूमी जगन्नाथ जल्ले ते ऍक्च्युअली अनेक कहाणी आसा भारी व्हड कहाणी ते सांगूक 1 घंटो जावक जाता. अनेकांचे सेशनान सांगेत ऑलरेडी विश्वरूप प्रभूले लेक्चर आसा 2-3 वर्ष पोट केल्लेले इंद्रद्युम्न स्वामी महाराजाले कहाणी सॉरी इंद्रद्युम्न महाराजाल कहाणी ते भारी लायक आसा. तांतू गुंडीच्या मंदिरांतू हे जगन्नाथाले जन्म जालेले ते वृंदावना प्रतीक थंयक जगन्नाथान वत्तान ताका खंडापट्टी आतुरत खंडापट्टी खुशी. तशी तो कसं जाता आशिल्लो ब्रजांत वृंदावन आशिल्लो ब्रजवासी टू भारी एक मोगा व्यवहार आशिल्लो. तांकां सोडून वतरी थंयचे ब्रजवासीक खंडापट्टी बेजार जाता विरह कितली म्हणटा म्हळ्यार तान म्हणलेले देव कृष्णान हांव वापस येता म्हणून तांणी त्या नमुने राखून बेसल्याची आज येता पल्ल येता म्हणून कोणालेय घरांतू रान्नण जळलेल ना तितले दिवस कोणेय कसं नाही खाल्लेल ना ते भक्ती विरह भावारीची कसकी एक तांकां एक पोषण मेळ्ळा विना कसं नाही कोणेय खाल्लेल ना ती राधा राणी तजवेरी कितले मोठा विरहांतू वीक जाल्लेल म्हळ्यार तिगेल मुद्दी आशिल्ले ते कांकण जालके तितले मोठा सपूर जावन वीक जाला त्या नमुने विरहार पुरे जन कंडापटी वीकनेस फील करता आशिल्ले. एक पंत उद्धव थंय निमगीत की जगन्नाथ पुरीक सॉरी वृंदावन निमगीता हंग नंद महाराजनी यशोदा मैयाले भवन कೈ तदना ते आशिल्ले गोपी म्हणटाच की हंग उद्द ಹೊಳ್ತಸ್ नव ते उदकाक फॉलो करून वस थंय तुका एंडांत मेळटा नंद महाराजान आनी यशोदा भवन. कसं हे उद्दा ते उद्दा नाही ते नंद बाबानी यशोदा रडचे तांगेल दोळे उद्दात आम्ही पुरो रडलारी हंग दकून हंग थंय दोळे उद्देवच भितर सुकून वतलो हांगेल पुरे त्या नमुने विराहारी पिचकार सोडलेले म्हणके रडता आशिल्ले. तितले रोण रोण ಹೊಳ್ತ आशिल्ले एक दिवस नाही वर्षान वटले रोडो बेश्टे त्या नमुने विरह. तशी तितले एक विरहा भावार असताना एक पंत तांकां न्यूज मेळटा सूर्यग्रहण आसा पुरे जन कुरुक्षेत्र वत्तासाची थंय कृष्णमय येतस की म्हूण सांगून मस्त ते राजा महाराजा लोक आयल्यांची सेठ ऑर्डर जन आयल्यांची सूर्यग्रहणाचे फॉलो करूक व्रजवासीन वच्चे सूर्यग्रहणाचे परे करूक नाही कृष्ण मेळूक एक न्यूज कळली कुळे सक्कड ब्रजवासी बायसरलेंच की वृंदावनांतू कोणेय नाची एकले नाची हंगे सकडे पैक करून गाडीर घालून पूरे जन सकडे बायसरलेंच तजोटू कृष्णाक गिफ्ट समेत धोरण बायसरलेंच केदने कृष्ण निमगीत न कसं हाडले मग कसं हाडले ते देखून म्हूण केदने निमगीत न ताका पुरे जन एक गिफ्ट घेवन कृष्णा मेळोक बायसरलेंच की. तशें आमी देवस्थाना वतान केदने खाली हातार वच्चे न्ही देव केदने राखता आसता
तशी कसं नाही पण एक देवाक दिवक तशी हांगा यदु यादव कुलातांनी पुर आयलांची आत्ता कृष्ण तांनी लेकील म्हणके वृंदावन वासी म्हणके नाही तो कशें आसा रायशी जावन तागेलेद्र व्हडली मेरवणीक वता गोडे हस्ती सैनिक सेवक पूर जन वता हांगा कृष्ण येता यादवाक यादव जन पुरे येतांची आनी पूरे ब्रजवासीक पळोवन स्वागत करताची हन्नी कृष्ण भक्त ब्रजवासी कृष्ण भक्त दोन दोन कृष्ण भक्ताल पार्टी मेळ्ळी गुळ कसं जातंय कृष्ण कथा स्टार्ट जाता जलारी यादव तांक ऑलरेडी कृष्ण तांगेल केदने आस त्या नमने विरह कसने ना ब्रजवासी तांका कृष्ण कथा कसने माथ्या वतना पुरे जनाल दोळे कृष्ण कही म्हणून ते म्हणटा जनान सोदूचे तांगेल दोळ्यान तो आता आमकां कृष्ण मेळटा म्हणे खुशी री अश्रू प्रवाह जातास तशी तांणी फायनली कृष्ण त्या मेरवणीगेंतू तांकां मेळटा फर्स्ट कृष्ण पळयता नंद बाबा आनी यशोदा माताक तांकां मेळटा पटोवन धरता आलिंगन करता तातूंत हांनी मस्त पुरुर्लेच आलोचन केलेले कसनय वर्ड येना गळ धरता वॉइस परत चोक जाता ती तिगेल मनांत तांणी की कृष्ण सान बाबू आम्ही मस्त वर्ष तर कोणाकी पळयल्यार आमगेल मनांत तांणी तशी आसताची तांणी बस जावन होड जावन विंगडची जावन आसता आमगेल मातेन तांणी बाबू इतली व्हडली रायशी आशिल्ली कृष्णाक ती पायार बेस करून घेता कडे चंद कोण ती मस्त पुरो उलोवका म्हण लेगता कसनय येना वर्ड त्या नमूने रडची पेट्टा देव ऍक्च्युली पुरे जनाले हृदयांत तशी ती ताक कळता तिगेल भाव ती तिगेल दोळे रडण्यान तुची ताका अभिषेक करता ताका कितली खुश जाता म्हणारी कंची पंचामृताचे दूध दह्य मोवाचे अभिषेकान तू ह्या नमूने खुश जायनाशिल्ले तिगेल अश्रू प्रवाह अभिषेक केले कुडले ताका खंडापटी संतृप्ती जाता फुल्ल बोलना कृष्ण फुल्ल बोलना जाता कडेरी तो उठोन राबून तांकां प्रणाम करता घडे तांगेलो उलयता तादन सकल बैसून आशिल्ले सखांक पुरे कोप येता केदन आमगे सायड पळयता पळय आमगेल गुर्तू ना केदन पळयता म्हणून राबून आसताची तदना फायनली कृष्ण पळयता तांकां पळोवन तांकां पटोवन धरता तांणी अशें उलोवचें म्हणून मस्त काल दुखून प्रिपेर केलेले कसनय वॉयस येना तांकांय वॉयस चोक जाता रडताची पटोवन धरताची तशी एक म्हणलेलें आसा वर्डिंग्स एदर कृष्णाले एम्ब्रेस आमकां मेळका ना मेटिरियल एम्बरेसमेंट आमी केन्नाय फील करका एकाड मेटिरियल एम्बरेसमेंट नाका जाल्यार कृष्णाक वचून पटोवन धरका ना जाल्यार मेटिरियली आमी सांसारीक झरझरीत जावचे आशिल्लेची अशी जगन्नाथाक आमी आलिंगन करचे सौभाग्य आशिल्लें जाल्यार 10 वर्षां पूड ते स्टॉप केला एक सेफ्टी रिजनारी आता स्टॉप केला मस्त ना पुढले रथयात्रा अटेंड केलेला निमगेल तान पूर जगन्नाथाक पटोवन धरला विश्वरूप प्रभून म्हळ्यार तांणी पटोवन धरला की तशी पुढे पुरे ते आशिल्ले आता ते स्टॉप जाला तदना जगन्नाथाक नंबर 1 दयापूर्ण देव म्हण सांगचे सिल्के ताक पटोवन धरू सोडता म्हणे एकू दिवस रथयात्रा दिवस मात पटोवन धरू सोडचे सिल्के मागीर नंबर 2 रँक येवचे पांडुरंग विठ्ठला पंढरापुराच्या ताका पुढे पटोवन धरचेसिल्ले आता त्या स्टॉप केला एक टेररिस्टान तागेल वैरी ऍसिड घाल की पांडुरंगा वैरी तशा त्या स्टॉप केला आता चरण स्पर्श मात्र तशी आता अक्का आलिंगन करची ना आता नंबर 1 तशे पांडुरंग विठ्ठल दयापूर्ण अंत तशी चैतन्य महाप्रभू फर्स्ट टाइम जगन्नाथ पळेल कुडले थगेले वॉइस चोक जाता चैतन्य महाप्रभू म्हळ्यार कृष्ण राधा राणील भाव आरसचे ताका ते कृष्ण मेळ्ळो म्हणून आयकून पळोवन तागेल वॉइस चोक जाल्यार पेट्टाक जगन्नाथ म्हण फुल्ल म्हणूक येना जग 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 म्हण सांगून अनकॉन्शियस जावन पडता हे सीन सार्वभौम भट्टाचार्य हांणी पळयताची हांकां कळटा हो मरनी अशें वचून टेस्ट केल्यार उसिराची हेंच ना
लक्षणना जीव असील बॉडीन तू लक्षणना उसीर काढता अशे हेंच ना अनकॉन्शियस नाही मेल्लाकी म्हणल्याक तशेंसिले जाल्यार सार्वभौम भट्टाचार्य कळता हे अनकॉन्शियस एक्चुअली हई एक महापुरुषा लक्षण कापूस अशी दवण टेस्ट करतके कापूस काय हल्ला ना जाल्यार कापसा आसिल एक थ्रेड सान चिके वैकी नैकी हल्लिके हा म्हणून कळले ते राधा राणी भावार आसिल कृष्ण राधा राणी जावन आसतना आत्ता कृष्ण आयलेलो आसा द्वारका दकोन कुरुक्षेत्राक तदना राधा राणी कृष्ण पळोवन तिका हेंच अवस्थ जाता तदना गोपीक एकली म्हणटा श्याम सुंदर आयलो हे ऐकून त्या नमने वीक जाल्ली अनकॉन्शियस जावन आसिल राधा राणी फट्ट म्हणून उठून आपतके त्या नमने खुश तिका हो मेळ्ळो कृष्ण आयलो म्हण सांगून राधा राणी पळयता हो कसो कृष्ण रायशी आसा हे मेगल कृष्ण अशी नाबा तिगेल मत्तें तू वृंदावना कृष्ण हे कृष्णाक हे कसं वेशू ब्रजवेशार ना हाका कसं हे नमने हस्ती अस गॉड अस राय जाला तिका मस्त अनकम्फर्टेबल फील जाता तशी तिका एक ड्रॉप समेत खुश मेळना की काय आनंद मेळना हे कृष्णा पळोवन तदना ती लेखता कृष्णा तीन मनांत लेखचे कृष्णा यो आमगेलो टू वचा तिका थंय तितलो उलोवचें जायना पर्सनली थंय यो आमगेलो टू वचा वृंदावना वचा यमुना न्हंयतलागी राब त्रिभंगा फॉर्मार राब तुगेले मुरळी वाजी तुका आमी मोरपंख दवरताची लोवणी दिताची यो म्हण सांगून लेखून ती ते कृष्णान बेसील रता रे आलोचन मत्तें लेखचे तीन रथ थांडून वृंदावना वरचे एक आलोचन करता ती त्यांची आयचे रथयात्रा चैतन्य महाप्रभू केदन येवन आसताची तन्नी हेंची भावारी कृष्णाक द्वारका दकोन वृंदावना वरचे भावारीची रथ तांचे आशिल्ले तशी भावारी आमी करका रथ तांका ते कुरुक्षेत्रा दुखून वृंदावना वच्चे हे एक कृष्णाक भारी भारी म्हणल्यार भारी एक आनंद भारी उत्सुकत केदन पावता केदन वच्चे म्हण भारी खुशी भविष्य पुराणांतू म्हणलेलं आसा मस्त उत्सवस जगन्नाथाले कितले आमी सेलिब्रेट करताची तितले आमी देवाक खुशी करताची हे रथयात्राक संबंधित आमकां गोतेश रथ तांची मात्र मेन जाल्यार ताका संबंधित इक्र उत्सव आसके इक्र उत्सव उत्सव म्हणणारी उत्साहार सेलिब्रेट करचे भारी गम्मत भारी खुशेर सेलिब्रेट करचे आमगेल्यांतू म्हणटा आमी आमचे गेल्यांतू आमी गेला ना मानपरे म्हणचे उत्सव 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 म्हणून तशी एक ऍक्च्युअली मिनींग असके म्हळ्यार कोण पुरे देवाल कॉन्शियस नाची तांणी पुरे जिवंत आसूनी एक नमने शव म्हळ्यार मडशी तांकां पुरे उट्टा उट्टा म्हण सांगूक आसचे उत्सव देवू भायर येवन चिके पुण्या तागेल एक धय दाखोवन हांक उटकोरत जाल्याची त्या उत्सवाचे ऍक्च्युअली पर्पस फस्टाक स्टार्ट जावचे स्नान यात्रा ते जगन्नाथाले जन्मदिवस म्हण सांगिल्लें आसा ते इंद्रद्युम्नान त्या दिवसू ताका जगन्नाथाक जाल्ले दिवसू 108 चंदन आशिल्ले बरलेले कलशांतू तागेले अभिषेक केलेले आसके ताजी मागीरी ते नाव न्हू जगन्नाथाक 15 दिवस ताप येवचे आसा हुशार ना दर्शन 15 दिवस बंद आम्ही पुरे मेटेरियल सांसारिक जनांक कशी पळोवच्याक सम दिसताची जाल्यार भवरोगी तशी देव ऍक्च्युअली ताका कसले रोग येना जाल्यार ताका रोग आयला म्हण सांगून 15 दिवस बांदून घालचे आसा क्वारंटाईन कोरस ताका ते क्वारंटाईन टायमारी डायटिंग असता चड चड पिवची तसलेची लिक्विड प्रसाद दिवचे हे दिवचे भोग दिवचे शियाळे उद्दा दिवचे आणि खाडा म्हणून वखद दिवचे आसा दशामुलारिष्ट दिवचे आसा तशे पुरे नमने नमने वखद दिवचे आसा
ऍक्च्युली अनेक कशी तक ताप येवचे म्हळ्यार तक्का राधाराणी विरह चड जावन ताप येवन आसता ताका तांणी जन हो जगन्नाथाक ताप आयलेंची म्हणून भक्त पुरे ताका छत्तार व्हरून नाणोचे जोर ताप आयल्यारी मात ते पट्टी पुरा दवरतात न्हू ना उदकांत वचून बेसल्यारी ताप वता एक 45-30-45 एक घंटो पुरा बेसल्यारी ताप पुरा देंवन वता तशी ताका समान आणी कुळे ताप देंवता म्हणले एकल्यारी तागेले ताप चड जातके तशी ताका रेस्ट जावका म्हण सांगून 15 दिवस क्वारंटाईन ऍक्च्युली हक्क म्हणजे विप्रलंब भाव म्हण सांगून राधाराणी कंडापटी विरहाक या क्षेत्राक अनेक नाव विप्रलंब क्षेत्र म्हणून विरहाचे विरह क्षेत्र अनेक विषय कसं म्हणटाच म्हळ्यार ते जगन्नाथाक तदना बण्ण घालचे आसा ताका ते एक उत्सव आसा ते सांगता सो ताजे फुडें अनेक एकलो गणपतील भक्त आशिल्लो गणेशा गणपतील भक्त ताका कोणकी म्हणटा देव पुरी क्षेत्रांत आसा वचून पळय म्हण तदन तो पळयता जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा येवन आसतांची हो काळो हो गोरो ही हळतुवी अंकय देव आसा तो गणपतील भक्त जावन आशिल्ले मी ताका देव म्हळ्यार गणपती हो हांगा देव ना म्हण सांगून रिटर्न वता आसता तदना जगन्नाथ थंय पुरीक आयिल्ले खंयचे भक्तांक निराश जावचे सोना तो एक ब्राह्मण रुपारी त्या गणपतील भक्ताला वचून म्हणतके कसला रे तू वापास वतास म्हाका देव मेळ्ळी म्हणतके हय तू सम पळय ना बा यो वापास पळया वचा हांव दाखयत तुका म्हणून वचून जगन्नाथा दाखयत की तो गणपतशी ताका सोंडी लायला के ताकाची त्या एक सेलिब्रेशन आजीक वेग करताची हाती वेश अवतार म्हणून गजानन वेश म्हणून सांगून आजीक वेग एक दिवस ताका सोंडी लायलेले बणकेक वेस घालताची कडे सेकंड उत्सव येवचे अनवासर म्हणून म्हळ्यार ते स्नान यात्रा जाल्ले तदन करची हे उत्सव ताका पेंट घालताची तो क्वारंटाईन आसतना तदना तो नाव नासतना तागेले पूर ऑर्गॅनिक पेंट ताका स्नान यात्रा जावन आसतना ताका हे जातना कलर पुरो वचून आसता चंद दिसका म्हण सांगून तो राकूड तो केलेले तशी ताका पेंट घालचे पेंट म्हळ्यार आतांचे नॉर्मल पेंट्स पुरो न्हय हाका जगन्नाथाक चारकोलांत काळे करचे कडेरी हाका बलरामाक मोतीचे पिट्टी ते दवो करचे कडेरी सुभद्राक हळदीचे पेंट घालचे हे घालचेक म्हणून एक फॅमिली आसा शबरा फॅमिली म्हणून तांगेल्यान तो दैत्य श्रील प्रभुपादन म्हणचे दैत्य म्हळ्यार कसं म्हळ्यार वन हू रिसिव्ड मर्सी ऑफ लॉर्ड म्हणून सांगून तशी तो चंद जावन बण्ण पुरा घालून घेवन वापास तागेले सिंहासनारी येवचे रेडी जाता 15 दिवस जाल्ले त्या दिवसू इतले दिवसू ताका पळयनाशी पुराय जन उत्सुकते जावन आसताचे ओ देवा पळोवका म्हणून ताका नयन उत्सव म्हण सांगचे नयन उत्सव म्हळ्यार तो ताका अनेक म्हणटा नवा यौवन म्हळ्यार वापास पेंट पुरे घालून वापास बण्ण घालून चंद जावन येवन आसता पुरे जन भारी खुशी मस्त 15 दिवस जाता ताका पळयता आसतना भक्तगणांका खुशी उल्हास आल्हाद तर हे एक टायमार फर्स्ट एक पण चैतन्य महाप्रभू अनकॉन्शियस जावन पडलेले आशिल्ले ताजे मागीर प्रतिपंत चैतन्य महाप्रभून गरुड स्तंभ मागशे दखून निलकून पडोवचे आशिल्ले की वापास लागी गेल्यार वापास अनकॉन्शियस कितले दिवस अनकॉन्शियस जावन पडची कसला म्हणून दूर दखून गरुड स्तंभ दखून देवा पडोवचे हे एकू दिवस नेत्र उत्सव दिवस मात्र लागी वचून वापास चैतन्य महाप्रभून पळोवचे आशिल्ले तशे एक अनेक विषय म्हळ्यार गरुड तागेले व्हड भक्त म्हण सांगून गरुडा लागी रबून पळोवचे तदना ते स्तंभा लागी एकड तेकड आशिल्ले पूर देवी देवता विंगड पुरे देवाक पुरे पळोवचे सुलभ जाता म्हण सांगून चैतन्य महाप्रभून तशें पळोवचे आशिल्ले म्हण सांगताचे तशी नेक्स्ट चारीच येता फर्स्ट जाल्ले स्नान यात्रा मागीर हाती वेश तंतूच येता मागीर सेकंड अनवासर जाल्ले पेंट घालचे
मागीर नयन उत्सव 15 दिवस क्वारंटाईन जाल्ले भायर आयलो नवयवन. अत्तचारीचे पहांडी उत्सव तशें म्हळ्यार देवाक भायर घेवन येवचें. आमगेल्यान थंय करतात न्हू सुत्तबली म्हूण सांगून कडेन मागीर भायर येवन मागीर रथार बेस करचें. ते भायर येताना सुभद्रा फर्स्ट हाडटाच की तिका उबार सुलभ एकलो पुरकी उबार नाड न्हू सुभद्राक तिगे रथार बेस करायताची. हांगा जगन्नाथ जडूची येऊच आयकना तक्का मस्त जन पैलवान्स पुरे तक म्हणून 1 किलो पैलवान्स असे तन्नीची दोन घेवन येवचे. तो एक पंदा मोकार वत्ता माक्षी वत्ता मोकार वत्ता माक्षी वत्ता हन्नी पुरई पांडान पुरई म्हणची जगन्नाथ वस म्हणून तक फस्ट ताप येवन असता तक फस्ट कुडवना ताजेरी तक्का वचका की नाका वचका की ना पळ्या भक्त पुरो रक्तसाची वस वस म्हणून केलो जनान अशी ताका पॅट करचेस वस वस लाकोचेस तो वचका की नाका हलून 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 वचके. ते पहांडी उत्सव म्हण केलो पण वग्गी वग्गी वतकी केलो पण मस्त टाइम घेतके ते दोकोन येवच्याक. ताका एक नमने भारी खुशी अस वृंदावन वत्तस व्रजवासी मेळतसची म्हणून तसले विशाल स्वरूप जगन्नाथाक बेस्कर येताची. मागीर येता चेरा पैरा म्हण सांगून तदना ते रायू तेंचे गजपती म्हणताची पुरीचे रायाक एक मेरवणिगेंतू हाणू हाडताची. तो बलदेवाल रथ फस्ट वचे बलदेवाक परिक्रम करता कडे पुरे रथाक परिक्रम कोरन तो जगन्नाथल रथा एद्रा येवन कोयर काडचे भांगरा सरनी कुंट्यांत कोयर काडचे. आज हांव ते लाईव्ह पळयत आशिल्ली तदना तो सने तागेले एक्सप्लेनेशन दिसले तो हें धरला कसने खड्ग पुरे धरला तो खड्ग कसला धरला म्हणून एक्सप्लेनेशन दिता आशिल्ले. तो खड्ग तागेले सेफ्टी खातीर पुरे धरलेले न्ही क्षत्रिय जावन हांव राय जावन वय हांव एक दास देवाल एद्राक एक सर्वेंट खंयची काम करू काही देवाल खातीर देवाल खुशी खातीर हांव राय जाल्यार वय रेडी आसा. अनेक भाव कसं म्हळ्यार देवाल एद्राक राय असो सर्वेंट असो पूर जन एकची म्हणून दाखोवच खातीर के हे उत्सवा नांव चेरा पैरा म्हणून. नेक्स्ट गुंडीच्या यात्रा म्हणचे तेंच जनान पुरे गुंडीच्या यात्रा म्हणची ताका जगन्नाथ रथ यात्रा म्हण आमी म्हणताची. अनेक नाव तवळ म्हणले पतित पावन महामहोत्सव म्हणून. अंतू सुभद्रा रथांतू सुदर्शन तांनी वत्ताची फस्ट पावताची नीलाचल देखून सुंदराचल ताजे मध्येंतू जगन्नाथन एक स्टॉप दिवचे असके. ऍक्च्युली ताका जाव कसे मग तो राबयता असता जाल्यार युजली प्लॅन्ड स्टॉप एक त्या स्टॉपा नाव बालघांडी म्हणून ते मस्त प्रसादाचे पुरे नैवेद्य. नेक्स्ट सत्ता उत्सव अशे हेरा पंचमी स्क्रीन शेअर करून दाखयता. हे गुंडीच्या मंदिर तुमका दिसताच नवा हे गुंडीच्या मंदिर एंट्रन्स हे जगन्नाथ रथ यात्रा. हे गुंडीच्या मंदिर हांगा येवचे देवान हे वर्षांतू देवान आशिल्ले 7 दिवस मात्र ओपन जेवचे. सो जगन्नाथ रथ यात्रा पुढे गुंडीच्या मार्जन म्हणून पूर जन करचे असत ताजे एक उत्सवाचे बगे म्हणका म्हण जाल्यार ताका अनेक क्लास करका मस्त म्हणत. चैतन्य महाप्रभू तागेले भक्तगण पूरे टेंपल अथॉरिटीज पूरे जन ಒಟ್ಟು कोरनो गुंडीच्या देवस्थान चंद कोरनो क्लीन करचे. ते कसं रिप्रेझेंट करत म्हळ्यार आम्ही आमगेले हृदय हरिनाम सांगून पूट करका म्हण सांगून हे रथयात्रा सांगची पुढे हे एक विषय सांगता आशिल्ले. श्रीला प्रभुपादान जगन्नाथ पुरीनाथ नाही सगळे जगाक मेळका म्हण सांगून जगन्नाथ रथयात्रा फर्स्ट टाइम 1967 अंतू सॅन फ्रान्सिस्कोन तो स्टार्ट केलेला आसा इस्कॉना तर्फेन. ताजे मागीर हे रथयात्रा कितली फेमस जाली म्हळ्यार विंगड 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 पुरा देशान तुम्ही हांगा पळयत विंगड विंगड देशांतू स्प्रेड जाता.
पाकिस्तान अंतू चैना अंतू ಶ್ರೀಲಂಕಾ अंतू रशिया अंतू प्रति एक देश अंतू भारी विजृंभणेरी तजमागिरी चलता जशी जगन्नाथाला दया भारतात अंक मात्र नाही विदेशी अंक भारी चंद रीतीरी पाविलस आणि ह्या एक प्रभुजीले बग्गे सांगन अशी इस्कॉनाचे रथयात्रा कंप्लीट जायना हन्नी श्री जयानंद प्रभू म्हण सांगून फर्स्ट रथयात्राचे रथ हन्नी कन्स्ट्रक्ट केलेले ऍक्च्युली हन्नी टॅक्सी ड्रायव्हर म्हणजे ಮೂಲತಃ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ ಹಂಗೆಲೆ ಕಸ ಮಳರಿ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಸಕಾಂಡಕ್ಕೂ ಸಂಜಿತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಲೋಚೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಲೈತಾನೆ ಮೆಳ್ಳಲೆಲ್ಲೊಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ त्यावे फॉरेन अंतू कृष्णा कॉन्शियस विचार पुरे सांगचे बुक्स पुरे सांग डिस्ट्रीब्यूट करचे तश पुरे करचे असले मागीर ते टॅक्सी ड्राईव्ह कोण मेळ्ळेल कमायचे 100% प्रभुपाद हांड बिಟ್ಟಸಿಲ್ಲ आम्ही कोणीही त्या नमने उदात्त जाऊन दिसतात 100% असेल फुल प्रॉफिट इस्कॉनाक समर्पण करचेसिले तसल एक बघतो आणि हांका प्रभुपादन म्हणले रथ करका म्हण सांगून चिके गोतसिले तिथले कार्पेंट्री वट कोरून एक रथ करका म्हण लेखले तदन हेल्पर जावक आसले धरूक हांग मोळ मारचे कश करूक तश करूक म्हणून ते एकलो थोरू एकलो आयलेलो तशी ताक म्हणले तुम्ही हे धराची हांग धरी हे दी ते दी हांग अश मारका अश करका मेजर करका अश पुरे हेल्प करूक एक हेल्पर आपयले ते हेल्पर हे जयानंद स्वामीक हेल्प कोर्न कृष्णा कॉन्शियसाक इमिडिएटली आयलेंची आणि आता त्यांनी कोण म्हणारी मेघले गुरु महाराज हिसोलिनेस जयपताक स्वामी गुरु महाराज तांका इस्कॉनाक इंट्रोड्यूस कोण दिलेलेची हान्नी सेव दिवन हे जयानंद प्रभू श्रीला प्रभुपाद नासतानाची देह सोडता तदना श्रीला प्रभुपादाक हे प्रभुजीन केलेले सेवे वयर मस्त एक नमने खुश असता ताकाची प्रभुपादन म्हणचे आणि खंय इस्कॉना रथयात्रा असता तंतू हे जयानंद प्रभुले सान फोटोपणी दवरकाची म्हण सांग तशी तांगेलेक कसने उदात्त सेवा मनोभाव कसने एक्सपेक्ट कर नातिले त्या नमने मनोभावांतू श्रीला प्रभुपाद भारी खुश पाविलस नेक्स्ट हे गुंडीचा मंदिर हे ऍक्च्युली स्लाइड्स पुरे मेगेल चेडू आल क्लासाच स्लाइड्स हंग गुंडीच्या म्हळ्यारी इंद्रद्युम्न महाराज त्याचे एक काणी सेपरेट असत ताका एक अनेक सेशन घेवका 1 घंट्याक चढ जाता इंद्रद्युम्नाले बायल महाराजाल बायल गुंडीच्या इंद्रद्युम्न देवा लागी 3 वर मागून असता एक म्हळ्यारी ताका तो देवा कसना 1 मिनिट तागेले देवाले कसने बोट सुक्कू सोणाकी त्या नमने भोग दिता असता म्हण ताकाशी जगन्नाथपुरीन तू 56 भोग सगळो वेळ चलत असता दिवसा पंता 56 आयटम्स तंतू 9 राईस आयटम्स एक इतले स्वीट आयटम्स एक इतले मिल्क आयटम्स एक इतले मृष्टान्न म्हणून तांगेले कितले लिस्ट अस 56 भोग दिवसा पंता चलतर असता आणि हे देवस्थानाचे एक मस्त पवाड अस 7 मिस्ट्रीज म्हणून ताका एक अनेक सेपरेट क्लास करका एक ते तागेल बॉट सुक्कू सोणा अन्नेक म्हाका तुका हांव चड रेस्ट घेवचें सोणा तू सगळो वेळ जनांक भक्तांक दर्शन दितस का अन्नेक म्हाका कोणेय संतती नाका चरडू नाका संतान नाका आम्ही खंयची देवाक सगळो केन्नाय चांग संतान दी म्हण मागताची त्या देवा लागी इंद्रद्युम्न महाराजान संतान नाका म्हळ्यार एक संतान असल्या कडे देवाक कॉन्सन्ट्रेशन दिवची उणी जातले म्हण एक तागेले भाव आशिल्ले तशी हे गुंडीच्याक भारी बेजार जाता देवीक गुंडीच्या देवीक बेजार जाता अयो म्हाका चरडू जाय आशिल्ले तू तश कसाला केल्ले म्हणून कोप येता सदना जगन्नाथ म्हणटा भिव नका हांव तुगल पूतू हांव तुगल घरा केन्ना येवन 7 एव्हरी इयर येवन प्रति वर्ष 7 दिवस तुगल घरा येवन राबता म्हण तशी हे यात्रा चलचे आसा ताणे येवन 7 दिवस ते रपचे ताण वच्ची पुढे जगन्नाथन ते लक्ष्मी नवे श्री मंदिर श्री क्षेत्र लक्ष्मी इन्चार्ज लक्ष्मीक सांगता हांव वचून येता गुंडीच्याक म्हण जायत म्हणून लक्ष्मी
सांगता वगेत की ना मॅम बाय सरता रथारी 1 दिवस जाल्ले 2 दिवस जाल्ले ಏನಿ 3 दिवस जाल्ले जगन्नाथाला पत्तो ना 4 दिवस जाल्ले अय्यो कसं सुद्दी ना ಕೋಪಾರಿಕ 5 दिवस बाय सरता ते बाय सरचे दिवसाक हेरा पंचमी म्हण सांगचे 5 दिवस ती चंद कोण डेकोरेशन कोण तिग सेवक कालोटू बाय सरता तदना ही ಎತ್ತೋಸೋ ಕೋಪಾರಿ म्हण सांगून जगन्नाथा कोळनो गुंडीच्या पूरा बागिल क्लोज कोणाकय दर्शन ना कोणे एंट्री ना एक्झिट ना सदना अंक कोणाकय भितर वचा जायना शी सेवकाक तांक कोप येता तांनी कसं करताची जगन्नाथाल रथाचे एक पार्ट कट करू स्टार्ट करताची सदना जगन्नाथाल सेवक येवन सांगता जगन्नाथ वग्गी येत की सांगून पटेला आमका जगन्नाथ वग्गी रिटर्न येत की म्हण सांगून तदन लक्ष्मी जायत म्हण सांगून वत्ता तागेले कडेरी ते रथ गुंडोन दवरताच रिटर्न येवच्या बाय सरलो म्हण सांगून तिकची काही दाखोवच्याक कडे ताजे मागीर वय थोडे दिवस तो आतां आसता मागीर आरामेरी बायसोर नेता बायसोर नेताची फस्ट बलरामो आरामेर वत्ता सुभद्रा आरामेर वत्ता जगन्नाथाक नो एंट्री म्हण बोर्ड फुल्ल कोपारी बागेल गल्ला कसं केला री काणा कितली मोगार आपयला री काणा आत्ता जगन्नाथा कसं करची म्हणून कळना तदना तो कसं करता तिका गिफ्ट दिता कसं गिफ्ट दिता रसगुल्ला तिगर फेवरेट रसगुल्ला गिफ्ट दिवन चंद कोण म्हणता सॉरी आनीक म्हणता तशी करना अशी तशी तदना तिक भारी खुशी जाता कितली म्हळ्यार मेगेल बामण नवा आयलो फायनली म्हण सांगून त्या गिफ्ट परत पळोवन मन खुशी जाता कडे त्या गिफ्ट ती तिग सेवकांक पुरे वांटिता हे लास्ट दिवस जावचे हाजी फुडल्याक हेरा पंचमी म्हणून सेलिब्रेशन हे 5th डे करचेच आसला मागीरी एक मिनिट मागीरी 8 जेता बहुधा यात्रा म्हळ्यार रिटर्न रथयात्रा गुंडीच्या दकोनो श्री क्षेत्र जगन्नाथ मंदिर आहे तसलका बहुधा यात्रा मंच तेजी मध्य तेत्ताना एक स्टॉप असकी फिक्सेड स्टॉप ताजी नाव अर्धसानी टेंपल म्हण थंय वपास मस्त नैवेद्य पुरा दिताची मागीरी थंय दकोनो गुंडीच्या श्री क्षेत्र पावली कुडल्या थंय देव सोनावेश अवतार म्हण सोना म्हळ्यार भांगर फुल्ल भांगर घालून एक चंद एक दर्शन दिवचे आसा तागेल भांगराची 200 kg काही चड असते मुकुट व्हडली मुकुट फुल्ल आभूषण घालून एक चंद जावन एक चंद एक दर्शन अवतार वेश आसा ताका सोनावेश अवतार म्हण सांगचे मागीर तो देवस्थाना वच्चे तीन बागेल घालचे पुरे मागीर जावचे आनी एक उत्सव आसा नवकळेवर म्हणून नबकळेवर म्हणून ताचे ते एव्हरी अधिक आषाढ मासाक जावच्यात नेक्स्ट येताच अधिक श्रावण नवा तशी केदन आषाढ मास अधिक येता तदन नवकळेवर उत्सव जावचे नव म्हळ्यार नवेची कळेवर म्हळ्यार बॉडी तागेल बॉडी नवे करचे ताका नवकळेवर उत्सव म्हणजे ते 4 महिने उत्सव एक उत्सव 4 महिनो साका आणि रात्री पुरे करता असेल एक उत्सव तदन कसं करचे म्हळ्यार तागेल हे देह तागेल जीव काण अनेक देहांतू घालचे ताकाय एक हे आसा तागेल रूप जावक आशिल्ले तो एक स्वप्नांत येवन सांगता एक पांडाले पांडा म्हळ्यार तेंचे बटमामाक पांडा म्हणजे तागेल स्वप्न येवन सांगता पळय मागेल जावक आशिल्ले रूप हे प्लेसारी हे रूप त्या रूपकाक एक निशान असता जगन्नाथाले रूपकाक चक्र असका हाजी लागीं हे पणजा रूप असका हांग आंबे रूप असका थंय हे पक्षी बैसून असका थंय त्या पक्षी असका असल एक नमुने आम्ही आलोचने करू जायना तसली चिकनची निशाणे म्हणला त्या शास्त्रांत ते जगन्नाथ दाखवून दिता ते थंय गेल्ली कुडले ते मेळटा कडेरी बलदेवाले निशान कसं म्हळ्यार ते नाग बैसून असता वैरी रुखाचे आणि सुभद्राल कसं म्हळ्यार ते त्या रुखांतू पद्म असती पद्मा कमला त्यांनी ते रूख फाइंड आउट कोण जाले कुडले ते गोल्डन अंतू भांगराचे कोयतींतू गरगसांतू कट करताचे कडेरी ते एव्हरी
बार दकुनो 19 वर्ष एक पंत येवचे नवकळेवर म्हण सांगून अधिक आषाढांत अशी विंगड विंगड उत्सव आसा आम्ही कशी एक व्हडोड्ड हिरो असताची व्हडोड्ड सेलिब्रिटीज असतात तांणी कसं काताची तांगेल वेहिकल कशी तांगेला लाईफस्टाईल कशी म्हण पळोवचे आमक जोर उत्सुकत असता देवाल पळोवच्याकय तशीच आमकां उत्सुकत आसता हो देवाले अवतार कशी ताण वचची कशी येवची कशी तें एक दाखोवत जाल्यार आमगेले अशी रथयात्रा हागेले रथ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವೇ ಬಂಚೆ ते रथाक मस्त कार्पेंटर्स असताची एक पण त्या रूख हाडतरी मस्त रूख हाडताची त्याक इतली पीस म्हण तांगेल पुरा लॅक असता 125 कार्पेंटर असताच की तांणी 2 महिने पयसून काम करचे आसा जाल्यार प्रति वर्ष तुम्ही फोटो काण पळयल्यार प्रति वर्षाचे प्रति एक रथाचे प्रति एक पार्ट एकूल एक असत ते पेंट फिक्स के हंग हे डिझाईन येवका हंग हे पेंट येवका हंग एक पंत आमी लेखून आम्ही हा पुळी पंतांग नील घाल्ला हे पंत काळे घाल्या हंग दव घाल्या हंग हळदू घाल्या म्हणून लेखचना ते फिक्सेड आसा प्रति वर्ष एकूल एकेतके साधारण 2100 राकुडा पीस तांणी यूज करताच तंतु प्रत्येक नवेची चारी वस्तू मात्र फुडले यूज करचे ते प्रति नवकळेवर मात चेंज करचे ते 4 वस्तू कसं म्हळ्यार कलश कलश प्रति वर्ष तेंच यूज करचे कडेर एद्रार आपचे सारथी मागीर घोडे मागीर ते रथा सुत्तू बार 14 विग्रह असताची त्या विग्रहाक तांणी त्यांची रियूज करचे कडेरी ते राज्य समेत प्रति वर्ष नवे नवेची ते राज्योची 125 फीट दीग के मागीर ताजे रुंदाई 4 इंच ताजे थोराई 4 इंच इतले व्हड जड 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 असता ते जगन्नाथाले स्क्रीन शेअर करता पळयाचे पेंट ह्या वर्षाचे रथाचे चक्राचे पेंट प्रति ते एक अन्य असताची शबरा फॅमिली म्हणून तांणी करका म्हण पुरो असता तांणी तांगेले युवा पिढीक समेत शिकयताची पळय प्रति वर्ष एकूल एक असतके अशी डेकोरेशन केला काली आजी हे पुरा कालचे फोटो तशी जगन्नाथाले रथा नाव नंदी घोष असं ऐकयाची आता प्रवीण प्रभू क्विज घेता तदनपुरे जावका जातला जगन्नाथल रथा नाव नंदी घोष बलदेवल रथा नाव तालध्वज सुभद्रल रथा नाव देवदलना म्हण सांगून जगन्नाथल रथाक 16 चक्र बलरामाले 2 उणे 14 सुभद्रल आणि 2 उणे 12 हागेल अक्का इतली पीसेस यूज करताची पळयाची पीसा नंबर हागेल हाईट पळयाची हिगेल आजी पुरा हाईट वेट विड्थ पुरा पळयाची जगन्नाथाले रथा कलर तमडेनी हळदुवे बलरामल रथा कलर तमडेनी पचवे हंग जिके डार्क आयला हे कलर कळतना तमडेनी पचवे आणि सुभद्राले तांबडेनी काळे हागे लक्क जगन्नाथाले वैरी बैसून असे गार्डिंग देव कोण म्हळ्यार गरुड देवता ಐ ಮೀನ್ ಭಕ್ತ ಹಾಗೆಲಂತೂ ಬಲರಾಮಲಂತೂ ವಾಸುದೇವ್ आणि हिगेलंतू जयदुर्गा तशी हागेल सारतील नाव दारुक हागेल सारतील नाव आणि हिगेल सारतील नाव सुभद्राल सारतील नाव अर्जुन तिकेल बामणूच अर्जुन सारथी जावन येता हे पुरे हुडगस दवराची जय जाल्यार स्क्रीनशॉट काडून आता ते क्विज तांणी निमगूच चान्स चड आसा अशी ते तागेले रथाचे डिस्क्रिप्शन दिलेले आसा मागीर तो रथ ताणे एक्चुअली ताका एकच स्टॉप आसले जाल्यार एक पंता एक भक्तांक गेले अति भक्तीक ताणे जगन्नाथान रपचेस एक पंता भक्ती विनोद ठाकूर आले घरा एद्राक जगन्नाथ 3 दिवस रबला दिसतस
दिसतच ना माताजी? होय दिसताच माताजी बट हा हा फुल ओके. स्क्रीन नाशिल्ले स्लाइड्स. ಹಾ ಹಾ एक दिवस जगन्नाथाले रतु भक्ति विनोद ठाकूर घर इದ್ರು 3 दिवस रबला कसला ಮಾಡರಿ तांगेले पूतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकूर आक पोळज कतिर पूरे जनन पूरा नमने केले रायन हाणु सने लकैसिले हस्तिನ ತಂಡಿಸಿಲೆ ಗೋಡೆನ मस्त जन ತಂಡ್ಲೆ कसं केलरी 3 दिवस जलरी मूव जायन असेल केदन भक्ति विनोद ठाकूरान तागेल चरड कापोनो हाण डाकैले तदन ते रतु मूव जल्ले तस जगन्नाथाक मन आयलल म्हणके रप्ता आणि मुकर वता अनेक एक इन्सिडेंट असं साला बेग म्हण एक मुस्लिम पोयट आसिलो तागेले ताणे रबेले अनेक असं दास्य भौरी लेक ना दास्य भौरी रघुदास म्हण एक डिवोटी ना हो अशी रब्बून असताना जगन्नाथ तागेल कन्ना वचून कसकी म्हणत कसं म्हण म्हण कोणाके गोत ना कूडले जगन्नाथ बाय सरत अनेक इन्सिडेंट्स असे चैतन्य महाप्रभू चैतन्य महाप्रभूले म्हणल्यारी टाइम जाल्ले हे पर अनेक पण पळया मस्त चैतन्य महाप्रभू दिसनातील तर जगन्नाथान केदना रबोच असेल की रथ चैतन्य महाप्रभून कुशेर उड्डून रथ येत राहील कुळे रथू बाय सर्च असेल अशी मस्त पुरे स्क्रीन शेअर रबले बा होय माताजी. ओके दाखयत असली कसकी जाले सो अशी पुरे ते अनेक पंत पळया जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभूले रथयात्रेचे लीला तशी मागीर चैतन्य महाप्रभू देवाला एद्राक 8 नमनेचे प्रेयर करचे वाक्यारी शब्दारी पद्य रूपारी प्रेयर करचे देवाक प्रार्थना म्हणा भारी इष्ट आम्ही प्रार्थना केले तितलेच नव्हे देवाले आशीर्वाद आमकां चड चड पावता प्रेयर्स गोस अप ब्लेसिंग्स कम्स डाऊन म्हण सांगताची जाल्यार आमी येतात चड जावन कसं करताची चड चड सिनियर जाल्यार तितले भक्तीन तो प्रेयर्स उणी जातास तशें करुना चड चड प्रार्थना करका देवा लगे तदना ताका भारी खुशी जातके तशी इतले सांग मस्त बरे विचार आसा न्ही काही सांगील तितले सर ना आज एक इतले पुरो टाइम जाल्ले म्हणले तसं प्रवीण प्रभू तांगेल क्वेश्चन्स दोन राखून रबलेंची तुम्ही पुरे केदन क्विझे आन्सर करचे म्हण राखून रबलेंची सो आणि काही तुम्ही जाल्लारी लाईव्ह पळयाची आणि आनंद पावाची देवाले अनुग्रह पात्र जायाची आणि तुमगेल पुरे जन्माचे पाप नष्ट कोण बेयाची इतले सांगताची कसं नाही चूक जाल्यार एक क्षम कराची हरे कृष्ण हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. मस्त चंद करण्याची तुम्ही सेशन जगन्नाथ रथयात्रा ಬಗ್ಗೆ सांगून दिले जे वृंदावन आणि पुरी त्याचे सिमिलॅरिटीज आणि डिफरन्सेस त्याच्या ಬಗ್ಗೆ बरे आमकां नोट आयले तशीच कशें आमी पळयता की ऐश्वर्य भावांतू जगन्नाथपुरी धामांत उरताची आणि थंय पुरी महाप्रसादाची जी महाप्रसादांतू देवाली कृपा आसा की म्हळ्यार देव सांगत की म्हळ्यार कोणे तरी देवान भक्ती करना बट एटलिस्ट जेवण पुणे जेवता न्हू सो तांगेल खातीर देव प्रसाद जावनूच जगन्नाथपुरी धामांत कृपा दिता सो खंयच्या डिवोटीन महाप्रसाद ग्रहण केल्यारच देवाल मर्सी पावता थंय जगन्नाथपुरी धामांत तशीच जगन्नाथपुरी धाम आमी अशें लेगीत की म्हळ्यार इट बोथ नवद्वीप आणि वृंदावन लीले पुरे कंबायंड असते म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभू आणि जगन्नाथ दोन लोकल पास टाइम्स जगन्नाथपुरींत आमी पळयत सो आमी गौडीय वैष्णव मस्त आचार्य वरे जगन्नाथपुरींत तांणी वास केलेलो आसा सो तांगेल लीले बरे थंय आसा आनी तशीच एक थंय लागींच एक मंदिर आसा अलारनाथ म्हणून त्या नांव आसा टायमार जगन्नाथ थंय म्हळ्यार थंय युजली डिवोटीजाक हांगा जगन्नाथपुरी टेम्पलांत दर्शन मेळना सो तांणी अलारनाथ टेम्पला वताची थंय एक स्टोन आसा ते चैतन्य महाप्रभू येवन न्हू ते स्टोनार न्हिदीन लाका ते स्टोन मेल्ट जाला आसा सो तुम्ही पळयत की म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभू हात पाय आनी ते पुरे स्टोनार मेल्ट जाल्ले दृश्य पळयत ते लागींच आसा जगन्नाथ पुरी तुल्यान थोडे लागींच अलारनाथ म्हणून एक टेम्पल आसा थंय पळयत आमगे म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभू बरे थंय इवन पांया जगन्नाथ मंदिरा भितर बरे आसा एक थंय एक सान गुडीस आसा थंय बरे आसा
सो आम्ही पळयता की म्हळ्यार आमगेले जगन्नाथपुरी आमगेल गौडी वैष्णवाचो मस्त क्लोज आसा आनी मस्त आमगेले गौडी वैष्णवा एटलीस्ट वन पटी पुणी वचूंक ते दर्शन घेवंक व्हेरी ब्युटिफुल प्लेस आणि प्रसाद आउट ऑफ दिस वर्ल्ड तुम्ही एक पटी पुणी टेस्ट करूंक ते प्रसाद तशीच माताजीन सांगितले की म्हळ्यार आम्ही शिव प्रभुपादान जस्ट नॉट इन म्हळ्यार जगन्नाथ रथयात्रा इडी वर्ल्डाक दाखोवका म्हणून पुरे वर्ल्ड mostly almost all the big cities ಅಂತೂ even outside India almost all big cities ಅಂತ ರಥಯಾತ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ करताचे at the time ಅಲ್ಲಿ even आता local temples ಅಂತ बरेत आज थोडे temples कंडक्ट केला थोडे संडेज usually बेंगळूर ಅಂತೂ मंगळूर ಅಂತ संडेज अरेंज करताचे मोस्टली त्यांनी टायमिंग्स थोडे आसाचे बट पळोवंक घ्या थंय ऑपॉर्च्युनिटी मस्त आसा देवाला रथ आमकां जगन्नाथपुरीन वचून रथ तांचे जाल्यार एटलीस्ट हांगा थोडे क्राउड कमी उरता सो प्रभुपाद मर्सीन एवरी सिटीज बिग सिटीज ಅಂತೂ आता अवेलेबल आम्ही रथयात्रा तांचे आमकां सौभाग्य मेळचे आसा सो हे सांगून आता आम्ही जस्ट एक थोडे आजी रिव्हिजन्स आम्ही हे करे म्हळ्यार माताजीन सांगिल्ले स्लाइड्स भितर पुरे गेस केला सो आता ऑडियन्साक बेगीन रिफ्रेश करच्याक तांगेल मेमोरीज सो हे आयडेंटिफाय करका की कोणाल रथ आहे म्हण ह्या रथार कोण बसता म्हण आयडेंटिफाय करका ऑडियन्स जगन्नाथ जगन्नाथ राइट करेक्ट आंसर माताजी भारतीबाई माताजीने करेक्ट आंसर दिला आणि कोणकी माताजीने सांगितले आणि हा शिल्पाकडे माताजीनं तशीच ह्या रथात नाव कसं म्हणून सांगा आता माताजीने फुल डिस्क्रिप्शन दिलं येस नंदी घोष आणि ह्या रथावर एक फ्लॅग असं फ्लॅग उरता फ्लॅग घालतात त्यांनी त्या फ्लॅगार कोणाला फ्लॅगार सिम्बॉल गरुड ना माताजी फ्लॅगावर एक फ्लॅग उरता फ्लॅगावर सिम्बॉल कपिध्वज हा वय ते कपिध्वज पण कसल्याक सांगताचे हनुमंताला हनुमान असता ध्वजारी होय करेक्ट सो त्या ध्वजारी सिम्बॉल हनुमंत असा सो ह्या पुरे ऍक्च्युअली मस्त नॉन फॅक्ट्स आसाची हाचेर 4 गॉड उरताची ताची नाव बरें आसाची तशीच ह्या रथार कितले व्हील्स म्हण सांगता ह्या रथाक कितले 16 येस भारतीबाई माताजीने सांगले 16 हरी बोल सो ह्या पुरे करेक्ट आन्सर सो स्मॉल नोन फॅक्ट्स आज चॅरिटी दारुका गार्डियन डिटी गरुडा आज रोपाच नाव वरें आसा शंखचूडा आणि हनुमान ऑन द फ्लॅग उरता आणि सुदर्शन चक्र एम्ब्लेम जावन उरता नेक्स्ट ह्या कोणाले रथ म्हणून सांग बलभद्र ओके नेक्स्ट कोणे तरी सांगिल नाशिल्ले सांगल्यार बरें आशिल्लें पुरा इन्वॉल्वमेंट जाल्यार बरें आशिल्लें ह्या रथात नाव कसं म्हण सांगता कोणे तरी तलध्वज येस ताळध्वज करेक्ट ताळध्वज ह्या रथाक कितले व्हील्स 14 करेक्ट 14 सो पुऱ्या लोकांक करेक्ट माताजी सेशन करेक्ट ऐकला म्हणून झाला सो हाचे घोड्याचे कलर मात्र डिफरंट उरता 4 ब्लॅक हॉर्स आसा 14 व्हील्स 43 फीट 4 इंच आसा आ चॅरिटीर नाव माताली आणि रोपात नाव बासुकी म्हणून सो नेक्स्ट लास्ट रथ सो उरिल्ले एकच आता सो ह्या रथ कोणाला म्हणून सांगत कोणे तरी आन्सर दिल नाशिल्ले लोकांक सांगल्यार बरें आज रथा नाव कसं म्हणून सांगा देवदलना और दर्पदलना म्हणून सांगताची आज व्हील्स कितले म्हणून सांगता 12 सो हंतू हॉर्सेस कलर रेड ताजे वरे 4 नाव आसा आणि ह्या रथाज वेर हानी इतले न्ही थोड्याची सायडान स्मॉल डिटीज वरे दवरताची आणि तांणी वरे ताजे डिस्क्रिप्शन वरे आसा तुम्ही ऑनलायन वरे मेळता मस्त फॅक्ट्स आसा चॅरिटाचे म्हळ्यार आर्किटेक्चर कशें उरता म्हणून पुरे ऑनलायन अवेलेबल आसा आज चॅरिटर माताजीन सांगला अर्जुन आणि हाजे रोपा नाव स्वर्णचूडा म्हणून आता नेक्स्ट माताजीन एक उत्सवान तू सुमार उत्सवात नाव सांगिल्ले हाजी ह्या उत्सवाचे एक नाव आणि सिग्निफिकन्स आणि कसं करते असाची म्हणून सांगा गोल्डाच्या झाडून
ते साफ करतात त्यांनी वय तांणी गुंडीचे मार्जन राज चेहरा पेरा राज समथिंग त्यांचा कसं कसं हेरा पंचमी नाही हेरा पंचमी तर पंचमी. लक्ष्मी नाही इथं. चेहरा पेरा हे तशी कसं जगन्नाथ सांगेल ना जगन्नाथ रथ यात्रा आहे आजी जाऊचे गुंडीच्या नाही नाही माताजी त्या नाही सगळी आणि चेहरा कोण माताजी पेरा आणि तशी कसं वय वय त्या करेक्ट माताजी भारती पै माताजी मस्त क्लोज असायचे ह्या आणि कोण म्हणून सांगता इंद्रद्युम्न नाही मला राजा रायू, represent रायू. करताची किंग वय तांका ऍक्च्युअली तांका गजपती महाराज गजपती येस गजपती वय त्या रिच्युअल नाव चेहरा पहांडरा म्हण ते रिच्युअल नाव त्या तांणी म्हळ्यार ते सिग्निफाय करता ज्याची माताजीन सांगला म्हण की राजवरे तांगेल इनसिग्निफिकेंट देवाल मुखार ಒಟ್ಟು लोक इक्वल देवा मुखार सो तांणी वरे मिनियल सर्व्हिसेस सांसान काम करताची म्हळ्यार आणि तशी तांणी फ्रेग्रंट सॅन्डल वॉटर तुम्ही पळेल आज युट्यूबान लाईव्ह स्ट्रीमिंग पळयल्यार पळयता तांणी म्हळ्यार स्प्रिंकल करते उरताची वॉटर म्हळ्यार तांणी सायंटिफाय करच्या आणि ते लास्ट क्वेश्चन ह्या मंदिराचे नाव कसं ने आणि कसं गुंडीचा. सिग्निफिकन्स करता गुंडीच्या मंदिर गुंडीचा इंद्रद्युम्न राजाला बाईला गुंडीची वय तिगेले मंदिर उरता आणि हे कसं सिग्निफाय करता म्हणून सांगा म्हळ्यार ह्या मंदिरांत भाव कसं ने म्हणून सांगा वृंदावन माधुर्य भाव वय वृंदावन धामाचे आणि तो ऍक्च्युअली राधा राणीची येऊन गेला कुकिंग पळून येता म्हळ्यार ध्यान भोग तिथले करतात छान मस्त अद्भुत भोग करतात छान 7 दिवस जगन्नाथ आईल त्यांना आणि कसले प्रश्न आशिल्ले विसरून गेलो ते विचारचे आशिल्ले गुंडीच्या मंदिरा बघे हा गुंडीच्या राणीक म्हळ्यार गुंडीच्या राणीक जगन्नाथ कसं वरदान दिता म्हणून सांग इंद्रद्युम्न स्वामी 7 days महाराज तिथे इंद्रद्युम्न गेल्या. महाराजांनी पूत जेवण येता पूत जेवण येता पूत जाऊन येतात 7 days 7 दीस वय, थंय correct. थंय राबता तो करेक्ट सो इंद्रद्युम्न महाराज केन्ना जगन्नाथाक सांगता की म्हळ्यार ताका म्हळ्यार तागेल मुखार पिळगे जावचे ना की म्हळ्यार ते टेम्पल पुरे पब्लिक अवेलेबल उरका सो तांणी एक मुखार तांगेल पिळगे जाण्याची पळोवंक येताची सो तशीच गुंडीच्या राणीक जगन्नाथच सांगता की म्हळ्यार हांव तुगेल पुत्र हांव तुगेल मुखार आणि पुरे श्राद्ध करण्याची हांवें चिकण म्हणून जगन्नाथाची प्रॉमिस दिता गुंडीच्या राणीक सो ह्या पुरे थोडे फन फॅक्ट्स आशिल्ले आणि फर्स्ट जगन्नाथ डीटी कार्व केल्ले कोण म्हळ्यार इंद्रद्युम्न महाराज केन्ना एक इंद्रद्युम्न महाराजाला एक येता ताका डीटी कार्व करचे ते कोण म्हण सांगता विश्वकर्मा जयानंद प्रभू नाही मग ऍक्च्युअली डीटीज कार्व करचे इंद्रद्युम्न महाराजाक विश्वकर्मा तांणी विश्वकर्मा या मंतारेल वेश घालता रथ कन्स्ट्रक्ट हय अनेक इस्कॉनान तू माताजीन सांगला म्हण की इस्कॉनान तू एव्हरी टाइम रथयात्रा एक फोटो दवरताचे प्रभूजीले कोणाल खंयचे फोटो म्हण सांगता कोणाल खंयचे प्रभूजी फोटो आय थिंक जयानंद जयानंद प्रभू जयानंद प्रभू येस सो तांणी फर्स्ट रथयात्रा करताना तांणी मस्त ऍटलीस्ट तांणी न्हिदचे नाशिल्ले म्हळ्यार ऑलमोस्ट रात्री तांणी टॅक्सी ड्रायव्हर करून नंतर तांगेल स्टोरी आसा भारी तांगेल स्टोरी आयकल्यार मस्त म्हळ्यार अद्भुत आसा तांगेल स्टोरी इज नॉट म्हळ्यार तांणी एक नॉर्मल पर्सन न्ही आशिल्ले तांणी म्हळ्यार प्रभुपादाले म्हळ्यार प्रभुपादान सांगता की म्हळ्यार तांणी कृष्णा लागीं गेला म्हणून प्रभुपाद आसतना तांणी लोक सोडताची सो तांगेल एक मेमोरी खातीर तांणी एक मस्त अद्भुत डिवोटी आशिल्ले तांगेल स्टोरी आसा ऍक्च्युअली तुम्ही मस्त क्लास आयकल्यार तांगेल एक भारी बेस्ट स्टोरी आसा रोमांचीत म्हणून तांगेल स्टोरीची तशी ही वॉज लायक्ड बाय एव्हरीवन तांगेल एक रिमेंबरन्स खातीर इस्कॉनान एव्हरी खंयचे टेम्पल जाऊ रथयात्रा केल्यार तांगेल एक फोटो दवरताची सो त्या एक इंटरेस्टिंग फॅक्ट सो जगन्नाथपुरी धामान तू ऍक्च्युअली माताजीन सांगला म्हण की तांगेल फर्स्ट रथयात्रा कशी म्हळ्यार तांणी गोपीज लोक केन्ना कुरुक्षेत्र वताची तांणी तांगेल हृदयांतूची जगन्नाथाक म्हळ्यार कृष्णाक तांडून घेवन वृंदावन वता तसो तांगेले भाव उरतके सो तशीच ही विश्वरूप प्रभूजीन तुम्ही क्लास आयकल्यार तांणी सांगता की म्हळ्यार म्हळ्यार आमी जगन्नाथ रथयात्रा मुखार आयले तेन्ना आमगेले हृदय क्लीन करून घेवन आमी गोपीजान कशी तांगेले भाव फील केले तशीच आमी बरे प्रे करता की म्हळ्यार आमगेल
हृदयांतवरे आम्ही जगन्नाथाक आपण घेऊ तशी आमका एक भाव येवो म्हणजे आम्ही त्या जगन्नाथ रथयात्रा दिवस आजी मागून घेऊ का म्हणजे सांगला तशीच आमगेल भाव तशी उरो म्हणजे ना ಒಟ್ಟು लोकांक विनंती करता मेगेल भाव वरे जाव म्हणजे प्रार्थना करता सो आयचे सेशन कंदिल व्हेरी इंटरेस्टिंग सेशन आशिल्ले तशीच ಒಟ್ಟು लोकांले पार्टिसिपेशन वरे मस्त आशिल्ले सो अशीच आम्ही मुखार वरे काहीतरी अशी चान्स म्हळ्यार इंटरॅक्टिव्ह सेशन्स केल्यार बरे आशिल्ले सो whenever we get a chance आम्ही ट्राय करताची की इंटरॅक्टिव्ह सेशन्स जाल्यार ऑडियन्स पार्टिसिपेशन वरे उरका सो अटेंटिव्ह जावन उरता आज मस्त पुराय क्वेश्चन्स ऑलमोस्ट आन्सर केला सो ऑलमोस्ट ऑल द ऑडियन्स अटेंटिव्ह जावन आशिल्ले सो मस्त धन्यवाद ऑडियन्साक सो आयचे सेशन नरसिंह आरती सांगून आम्ही विराम दिवया नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादनाथायिने हिरण्याकाशितो नीलकण्ठरखालये नृसिंहा भरतो नृसिंहा ततो यतो यामि ततो नृसिंहा नरसिंहाभिद्रय नरसिंहा नरसिंहानदिं शरणं प्रपद्ये लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद महाराज की जय सकळ लोकांक धन्यवाद हे सेशन अटेंड केल्याक सो नेक्स्ट सेशन